बिट्स पिलानी कॅम्पसात वर्षभरात 5व्या भुरग्याक मरण आयलें. उपरांत विरोधकांचो सरकाराचेर फार. चौकशी करपाक एसआयटी जाय. आमदार विजया सयत हेर विरोधकांची मागणी. Bits Pilani, there should be an SIT into why students are dying. What is the role of the new vice chancellor? How the is the functioning? हांवें आयकलां त्या भशेन कितेंय मातशें चुकलें जाल्यार पेरेंटल इश्यूज जाता, रोखड्या आवय बापायक आपयतात. चड करून आउट स्टेशन भुरग्यांक अशें जर करपाक लागले आनी हें जर डिसिप्लीन हाडलें जाल्यार आयच्या जमान्यान हें डिसिप्लीन चलना. हाजेर एक मेंटल प्रेशर येता आनी मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू. येदे व्हडले टॅक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूटान जर मेंटल हेल्थाक कन्सिडरेशन ना आनी 5 मनीस मरतात जाल्यार इट्स टायम टू रिव्यू वेदर दिस टायप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स आर गुड फॉर गोवा. मजगती मुख्यमंत्री म्हणतात जिल्लोधिकारी चौकशी करता, रिपोर्ट मागून घेता. कलेक्टराच्या अंडर कमिटी ऑलरेडी एस्टाब्लिश केल्या. अशा पद्धतीच्या एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूटांनी खंयसरूय जर अशें इन्सिडंट जाता आसत जाल्यार तेजी थॉरोली इन्क्वायरी करपाची थारायल्या आनी वॉटेवर आमकां मेजर ज्यो गजाली करपाक जाय आसत म्हणजे इन्स्टिट्यूशनाक इन्स्ट्रक्शन्स जरी दिवची पडली रिगार्डींग कावन्सिलींग रिगार्डींग बाकीच्या सगळ्या गजालीचे तर आमी पयलीं कलेक्टराच्या अंडर हे करून रिपोर्ट्स घेतले आनी ताज्या उपरांत तांकां जी फुडल्यो तांकां जे आमच्या डायरेक्टरेट ऑफ हायर एड्युकेशन्स आसत किंवा गव्हर्मेंटाच्या वतीन आसत तांकां ज्यो गजाली ज्यो प्रिकॉशन्स तांच्यांनी घेवपाक जाय ते तांकां एडवायजरीज इश्यू करतात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.